रायबंदर चर्चीचो फादर आंतोनियो फर्नांडीस म्हणटा, चर्च खंय बरीच पोडणी, अर्जंट रिपेर्स जाय. इगोज आमची बरी आदली जायतो वावर आसा. इगोज भितरल्यान मी रेनोवेट केल्या. आतां आमचे रेजिडेंट जे आदले आसा सारकें बाबत परिस्थितीन आसा. म्हळ्यार तें आनीक सारकें करून आमच्यान तर जावचें ना. देखून आमच्या गव्हर्मेंटाच्या आदारान थ्रू GSIDC आमी हो तांणी तो प्रोजेक्ट घडोवन हाडला आनी आतां तें काम आमी सुरू केलां. आतां आमकां सगळ्यो वस्तू आसात त्यो भितर आसलेल्यो आमचे स्टॅच्यूज आनी कितें तिजोऱ्यो सगळें आमकां काडूंक जाय आसलें भायर. पूण आमी तें क्लियर करताले. क्लियर करतना अकस्मात आमचो हो आप्रीस हो काम करतालो. अकस्मात फ्लोर जो आसा ताका बुराक पडून वयतान सकला पडलो. देवाचे उपकार, सायबीणाचे उपकार, ताका कांयच जालें ना. हें जें घर आसा आतां रावपाचें निड्स अर्जंट रिपेर्स एंड रेस्टोरेशन. एक मोटर केलें जाल्यार वायब्रेशन जातात, हालता आनी आतां खरेंच हें घर रावपाची सुवात उरूंक ना सारकें केल्या शिवाय. जिवाक धोको आसा देखून आतां ह्यो उपशीक घडलो देवाकार कांय जालें ना. तर हे बेगीन आमचें काम जातलें आनी सरकार आमचो करतलो आनी ताणें आमचो वावर सुरू केला तो जातलो म्हूण हांव रावता. 7 म्हयने कितें 5-6 म्हयने दिला ताणें. होल कॉस्ट दे वील बेर. हाजे आर्किटेक्ट वा तांचे सगळे अपॉयंट केल्यार. आमचे कडेन जाल्यार एक्सपर्टीज ना. एप्रॉक्सिमेटली कितलो कॉस्ट येईल? should be more than a crore. Should be more than a crore. It should go beyond that also. Church was built in 1553 this year. And Resident कितले सांगूंक जायना. ते कोणी उणें 200 वर्सां तरी आसतलें तें. so this is Residence is also very old. पूण आनी कितें this church is monument, very old, as equal to as old Goa churches. बरोबर. तशीच हांगा इवन फ्रांसाची कुडपत्यान हांगा दवरलेली एक रात गोंय वचच्या आदीं. इतलें थंय आमचे कडेन रॅलीक आसा. पुडंटा खातीर शिरीश कुंकळकर.